मडकय नवदुर्गा देवळाचो विषय परतो पेटपाक लागला। कांय म्हयन्यांसावन मूर्ती बदलपाच्या प्रश्नावेल्यान थळाव्या लोक आनी देवळाच्या महाजनां मदीं वाद आसात। आयतारा महाजनांचे ऑडिटाचे बसके वेळार थळावे आनी महाजनां मदीं बरोच बोवाळ जालो। ह्या बोवाळा वेल्यान एकामेकाक धुकळपय जाले। फाटल्या 6 म्हयन्यांसावन थळावे लोक देवीचो उत्सव करताले। घडणूक थळाचेर सकाळी सावन पुलिशेचो कडक बंदोबस्त दवरिल्लो। ह्या बोवाळा उपरांत आमदार विष्णू वाघय सकाळी मडकय थळाव्या लोकांक तेंको दिवपाक पाविल्ले। ह्या वेळार मिडिया कडेन उलयतना आमदार विष्णू वाघान महाजनांची समिती रद्द करून देवळाचेर प्रशासक नेमचो अशी मागणी केल्या। तशेंच हो विशय आपूण विधानसभेन काडटलो अशें उतर तांणी गांवच्या लोकांक दिला। आर्टिक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। नवदुर्गेचो एक भक्त ह्या नात्यान म्हाका दिसता हांगा हो प्रत्येकाचें कर्तव्य आनी आज हो जो प्रसंग घडयला हो मडकयच्याच न्हू तर सबंद गोंयच्या बहुजन समाजाचेर हो प्रसंग घडवला अशें म्हाका दिसता। आनी जे कोण सदां बहुजन समाजाचे नेते म्हणटा किंवा बहुजन समाजाच्या सपोर्टाचेर जे कोण विधानसभेन वयता हे प्रत्येकाचें कर्तव्य हांगा येवन आपल्या लोकांक कितें जाता तें पळोवपाचें। प्रश्न असो आसा की आमचें रुद्रेश्वर देवस्थान जें आहा ह्या देवस्थानची महाजन कमिटी सरकारान बरखास्त केली आनी जी महाजन कमिटी हांगा देवीक सोडून वयता देवीचे दैनंदीन जे पुजा कर्मां हें सुद्दां करिना, उत्सव करिना, नम करपाक येना, गांवकार फुडें सरतात आनी सगळे उत्सव करतात। देवीचें भांगर जें लिपोवन दवरता आनी हांगा गांवकार पय वर्गणी काडून देवीचें भांगर परते करता अशी जी परिस्थिती आहा जाल्यार सरकार ही महाजनाची कमिटी बरखास्त कित्याक करना आनी लोकांक सुद्दां जे गांवचे सार्वजनीक देवळां थंय लोकांक भक्तांक कुळाव्यांक हेंकां सुद्दां थंय अधिकार मेळपाक जाय। उपसभापती ह्या नात्यान आसूं आमदार ह्या नात्यान हांव लोकां बरोबर आसा, हांव तुमचे बरोबर आसतलो। विधानसभेन सुद्दां हो लढो उरतो। आज हांगासर तेंची मिटींग घेवपाची आशिल्ली बजेटीची कितें तरी। ते महाजन म्हणटा पूण ते महाजन एक्चुअली हांगासर महाजन म्हणटा कोण ना, ते सगळे म्हाळशेचे महाजन। पूण ते हांगा येवन आमचे कडेन दादागिरी करता कितें आमी मिटींग घेतले हें घेतले। आज पर्यंत जायत कितले मार्च खंयचे मार्च 4 महिने पयलीं ताणें देवूळ बंद म्हणून सांगलें। आमी कांय एक्टिविटी करना पूण ते आयज खंयचे नातान येयले हांगासर एक्टिविटी करपाक। जे मनीस देवूळ बंद करून सांगता आमी कांयच करना। आमकां देवाचे सगळे उत्सव ताणें बंद केल्या। आमी ग्रामस्थांनी ते उत्सव चालू केले। ग्रामस्थांक सगळ्यांक हे उत्सव सारखे आसा तशेंच चल्लेले जाय चल्लेले जाय आनी तांकां ते तशें चल्लेले नाका। पूण आज तेंच्यानी आतां ते कित्याक बंद करून आज ते कित्याक येयले अशें तुमकां दिसता? तेंची हेका बजेटीची कसली तरी मिटींग म्हणून सांगता ते आमकां कांय सांगना आनी इतलो जाण पुलीस फोर्स हाडला। 700-800 पुलीस फोर्स खंयसून घेवन येयले ते कोणे आपयलो महाजनांनी आपयलो? वल्लभ कामत म्हणटा ताणें ते प्रेसिडेंट तो ते जो प्रेसिडेंट हांगसर ते आसतना तुमकां कितें अडचण आसताली? देवा फुड्याक आमकां कोणूच घेना आसतना आमकां पालखेक म्हणटा खांड मारपाक मेळनाशिल्लो। आमकां गांवचे गांव आतां आमकां मेन म्हणल्यार सगळे वेगवेगळे आमकां गांव एक देवाक आमकां एक खावन एक मारूं मेळटा। तुमकां ते एक व्हडलें समाधान मेळटा। मोठी पुण्याई आमकां देवीनीच दिल्या नवदुर्गेन आनी कोणें दिवना। पूण आमी हेचे फुडें तांकां आनी खंयच्याच एकूय इंटरफियरन्स हांव दिवचें ना। गांवचे लोकांक दादागिरी कशी करता मूर्ती बदलूंक सोदताले आनी ताका कशेंच दिना म्हणून हो वाद जाला। म्हणून आमचो इतलो आतां तंटो जाला। मूर्ती म्हणटा आयुश्यात केन्ना आमी बदलून दिवपा ना ग्रामस्थ। आमी तांकां पर्व करिना, आमी ताका पर्व करचिना। आमी तो जोपर्यंत आमकां जमीन आसा साहित्य आसा तोपर्यंत ताका हांव बदलून दिवचें ना आनी हांगा ताका घेवचाचें। आमी ताका घेवचें ना। देवूळ मंत्रिमंडळाक घालची ना। म्हणजे जातीवाद हांगासर दाखयतात आनी आमी स्वतंत्र म्हणटले कशें जालें? स्वतंत्र कशें जालें? हेका लागून हो कायदो स्क्रॅप करपाक जाय गव्हर्नमेंटान। एसेंब्लीक तो डिसिजन घेवन कंप्लिटली तो स्क्रॅप करपाक जाय आनी न्यू कायदो कितें तरी गांवच्या लोकां खातीर आनी सगळ्या लोकां खातीर एक वेगळो कायदो तयार करचो अशी आमची तेंचेर मूळ मागणी। आज 50 ते 60 वर्सां जालीं। एक मिनीट आज 50 ते 60 वर्सां जालीं पोर्तुगेज वचोन सगळे कायदे काडून उडयला। हो कॉम्प्रोमायज हो म्हादानी कायदो कित्याक दवरला?